मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. आयचे हे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात जोसेफ डिसोजा आनी एफ्रोजिन डिसोजा. ह्या कुटुंबा पासत आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जाण मागोवंक तुमच्या लागीं आमी विनंती करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो, आज आमी वर्साचो 20वा आयतार संभ्रमता आयताराचे बलिदान भेटयता. हे मीस भेटयतात नॅन्सी फेर्नांडीस, निर्मला ब्रॅक्स, क्लेवियन जॅसन डिसोजा, स्वीटन ग्लिम, डॉसन अँड बेबी किरा, प्रवीण क्रास्ता, युरोझिन वास, माल्कम डिकुना, विक्टर पवित्र पिंटो, मॅकविल क्रास्ता, ब्राविया मोंतेरो, मेरलिक फेर्नांडीस, बाळकाजीचो अर्गम्यावनो आनी प्रेसिल्ला कुलासो आनी कुटाम, रोजी फेर्नांडीस, सेलिन डिसोजा, वेरोनिका हेलेन ऑल्विन पॉल, नॉर्विन मर्विन रेगो, पुलगंतल्या सरत्म्या खातीर भेटयतात. फ्रांसीस फ्रेडरिक डिसोजा, जेबी पिरेरा, पुलगंतल्या आत्म्या खातीर. सिल्वेस्टर मथायस, एलिया कुट्टी मरियमा, एंटनी डिसोजा. ह्या तेसां खातीर आनी आमच्या तेसां खातीर ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमी भेटोवचे मीस सरस्वरा देवा प्रमाणच्या खातीर आमची बदकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तकांत सांगपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. Soumia
Krista kaguka, Krista kaguka, Sumia kaguka, Sumia kaguka. महिमादेवा मुसळी आणि शांती ताच्या इस्ना संसारी सर्वेस बरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणणार सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास बोलता सोमिया देवा देवाचे शेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्यात बसाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझो मोग करतल्याक दिसनासलेली वतेंदेनी तुवें तयार केलाय सर्व वसनी आनी सर्व वापरास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचे काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे अस्के वत्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां तूं पाव कर या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्यांची येता आनी रास करता सस्नाच्या सस्न आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा नीत सांबाळा प्रामाणीकपणान चला कित्याक म्हजी चडवण लागीं पावला म्हजी नीत उगडापी जाला सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताचे सेवक जावचे खातीर ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साब्बात बेश्ट नासता पाळतल्या आनी म्हजो चलो तिरासायन सांबाळतल्या सक्तांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोष भरीत करतलो म्हजे वेदीचेर ताणें भेटयल्यो होम बलयो आनी यज्ञ म्हाका पसंत जातल्यो कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण म्हणटली देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. सर्पसा तुका हसूं देवा सर्पसा तुका हसूं
सर्प तुका हसून देवा सर्प तुका हसून जा तू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं तुझ्या परजळीक मुकामळाची दीस आमचेर फांकूं हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं सर्व राष्ट्रांत तुजी सोड व्हड वळखून घे सर्प तुका हसून देवा सर्प तुका हसून देवा संसनाका तुका वाकणू सर्व राष्ट्रांत तुजी स्तुती करू तूं तांची राजवडकी न्याय नीती प्रमाणे करता देसा भासांच्या लोकांक शापितायेन चलयता सर्प तुका हसून देवा सर्प तुका हसून सर्पसा तुका वाकणू सर्वेस पोरा परसा तुका वाकणू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दी आनी सगळे पितून ताच्या पांया पडूं सर्प तुका हसून देवा सर्प तुका हसून सर्प तुका हसून देवा सर्प तुका हसून सान पावलान रोमागरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो आतां जुदेव न्हय आसल्या तुमच्या लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां जुदेव न्हय आशिल्ल्यांचो दमदूत हांव देखून म्हज्या मणियारपणान म्हाका अभिमान कित्याक तुमचे विशयान म्हज्या खाशा कुळयांच्या थंय एक तरांचो मसूर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो म्हज्या मुनियरपणाचो शेवट तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो तर तांकां गोपान घेतिल्ले वरवीं कितें सकट घडोवंक आसात मेल्ल्यांक लाभचें जिवंतपणस म्हणसय कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मोन बदलिना एका काळार देवाक तुमी काल जायनासता जियेतल्यात पूण आतां जुदेवाच्या अविदेवपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाभल्या तशेंच तांकांय एक दीस काकूळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविदेव जावंक पावल्यात वय देवान समेस्तांक अविदेवपणाच्या पासांत घाल्यांत समेस्त मनशांक आपणे काकूळट दाखोवचे खातीर देवाचें उतर देवाचे वडकार सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय जेजू सर्गराजाची बरी खबर गजयत आनी लोकां मदली सवतरांची पिडा शिडा गूण करीत गेलो सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो
मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत जेजू थंयचो भायसन तीर आनी सिदोनाच्या प्रांत्याक गेलो. तेदवान त्या गांवांतली एकली कानानिया घालन स्त्री मुखार आयली आनी भोबमान ताचे लागीं म्हणाली, दनिया दाविदाच्या पुता, म्हजी तूं काकूट कर. म्हजी तूं देवसा लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उता सयत म्हळेना. थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताचे लागीं पोरां तुणमाक जाले. तिके तिक्क भायर धाडून सोड. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता न्ही. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्याच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो सामानय. ती म्हणाली, तें नीज दनया, तरी पूण सुणी आपल्या दनयाच्या मेजातान पडटले उंड्या कुडके खातात न्हय वे. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, वत तो तुजो भावार्थ, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी त्याच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, वर्साचो 20वा आयतार आमी संभ्रमता. भाग्यवन दीस सो. ह्या संदर्भी पवित्र पुस्तक आनी पवित्र लितुजी आमकां गरजे पडचें एक लिसां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक सत कितें म्हळ्यार कितलो मनीस आपल्या काळजान, मोनान, स्पिरितान आनी आत्म्यान वाडोवन येता गे, तितलें विस्तार पावंक पावता ताचे अपेक्षा, ताची जिणी. एकलो जर कांयच वाडोवन येवना, ताणें चिंतचें आपणा विशयान मात्र म्हाका कितें खावंक जाय, म्हाका कितें पिवंक जाय, म्हाका कितें वस्तू जाय, चिंताप ताचें इतलेंच. आनी इल्लो वाडलो जाल्यार म्हजें कुटुंब, आपणाचे बायल कशी, भुरगीं कशी, मांव आनी म्हजें कुटुंब. जर तर तो निजाकी वाडलो तो जाल्यार, व्हडलो जालो जाल्यार आपणाचो गांव जो म्हणल्यार चिंता, सगळे मनशाकूळ आपणाचें म्हूण चिंता. तसलो मनोभाव आमचे थंय आयला गी. आमी स्वातंत्र्य दीस संभ्रमलो आनी उडास येता आमकां स्वातंत्र्या खातीर मेळचे खातीर वावुरल्या गांधीचो. ताका ताचेंच कुटुंब, भुरगीं म्हणून ताच्या घरा भितरच राव येताले. सगळ्या भारता खातीर तो वावुरलो, कश्टालो, जैला गेलो, जीव दिलो. कित्याक तो तितलो वाडून आसलो. आमचो मनोभाव कसो गे म्हणल्यार सवाल. सबार पोटी आमी आमच्या गुडसुलान बसता आनी आमच्या विशयान मात्र चिंता, शिवाय दुसऱ्यांचे आमकां पडून वचना. आनी आमकां कितलें बरें जालां गे तितलें आमी व्हरते म्हूण चिंता. हें पळकेंपण, इल्युशन. जेजू क्रिस्त मनशा कुळाचो सोडूनदार जावन संवसाराक आयिल्लो. त्याच खातीर ताका मागकुल्लो, त्याच खातीर तो वावुरलो. बापाचो वांजेल ताणें परगट केलो, पूण पयलो ताणें केलो जुदेवांक. कित्याक जुदेव जावन आसली संतत आब्रामाची. आनी आपणाचे दीस लागीं जावन आयलेल्या वेळार तो गलिलेया सोडटा, पालेस्तीन सोडटा, फेनिसियाक वेता. फेनिसिया जुदेवांचो गांव न्हय, फेनिसिया अणभवार्थ्यांचो गांव. तर तो कित्याक थंय वेता? कित्याक आपणाक बापान धाडलेलो न्हयच जुदेवां खातीर, बागार अजुदेवां खातीरय
अणभवत्यां खातीर फेनिशिया खातीर टायर आनी सीडन ह्या गांवच्या लोकां खातीर दुसरें कारण कितें म्हळ्यार तो गलिलेंत आसतना जायतो तो वावुरलो ताकाय पुरासन जाल्ली जायतो लोकांची केट ताचे थंय येताली थोडे येताले ताका खंयच्याय एका तरान पासन घालच्या खातीर आनी थोडे येताले ताचे हातूंत जायते उपकार मेळच्या खातीर पूण कोणी कितेंय येवन दी जेजू क्रिस्ताक शांती समाधान नातल्ले ताका पुरासन जाल्ली पूण फेनिशिया गेल्यार जुदेवाचो लोक येना कित्याक जुदेव आनी फेनिशिया मदें दुस्मनकाय थंय लोक येना देखून तो फेनिशियाक वता थंय दुसरें कितें म्हळ्यार तो फेनिशियातान जेरुसलेमा वता जेरुसलेमांत कितें घडटा म्हूण तो जाणा आसलो ताका आपणाकच तयार करूंक जाय आसलें जर जेरुसलेमांत ताका मेळचो आसलो कुरीस आनी कुर्साच्या मोरान तेजो व्हडलो आपणो जीव सॅक्रिफीस भेटयतना ताका तयारी करूंक आसली आनीक गलिलेंत ती तयार करूंक जायनातली लोकांचे केट देखून फेनिशिया सिरो फेनिशियाक थंय वता आतां कितें घडटा हांगा मनीस समाधान म्हाका मेळोवन दी इल्लें मागणें करूंक टायम मेळोवन दी म्हूण थंय वता तेन्ना येता एक स्त्री आपणाचें वजें घेवन जेजू क्रिस्ताच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा सायबा सायबा म्हज्या दुवेक तूं बाचाव कर सायबा तें मरता म्हूण सायबा म्हज्या दुवेक तूं बाचाव कर म्हूण ती रडटा परतून आनी परतून ती रडटा जेजू क्रिस्त थंड आसा ताका जाप दिना कोण आयकनातल्या बरी करता तेन्ना ताचे आपोस्तल येतात आनी म्हणटात मेस्त्री ह्या स्त्रियेक दान सोडू तिची किरकाराय आमकां सोसूंक जायना तिका दान सोड पयस सोसून दी ती आमी समाधानान मागणें करया म्हणून वय असंच घडटा न्ही गे आमच्या घरांनी असंच घडटा एकलो दुबळो जर तर मागूंक आयलो जाल्यार ताच्या बर मोतेन दान दिना जाल्यार तो वचून दी म्हूण दान दिता सबार पोटी घडटा आमच्या समाजीन सबार पोटी पडटा एकलो मागतलो आयलो जाल्यार खंयच्या तरान तो पयस वचून दी म्हाका म्हजें समाधान म्हाका आसूं दी म्हूण ताका पयस गेल्ल्या वेळार म्हाका समाधान न्हयच मागतलो आनी कोण एकलो तुजो भाव जावन दी भयण जावन दी तुजे ससी आयलेल्या वेळार ताका पयस जावचें तुजें आलोचन शिवाय ताका सहाय करची आलोचन न्हय अशें ती आलोचन जारी करचे खातीर कांय लोक सॅक्रिफीस करतात सॅक्रिफीस न्हय तो कान उडयतात वय तशें कर म्हूण ते आपोस्तल जेजू क्रिस्ता सांगता पूण जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा हांव हेब्रेवां खातीर आयलोलो शिवाय हांच्या खातीर न्हय हे अणभवार्थी हें कित्याक तो सांगता पयलेच हो ते तांच्या गांवांत गेलाय हांवें आनी एकल्यान 8 सवाल घाली जर तर तूं अणभवार्थ्याच्या खातीर येवना जाल्यार अणभवार्थ्याच्या गांवांत कित्याक आयलाय जेजू जाणा आसलो त्या स्त्रियेक आयकोवचे प्रमाणे तो सांगता आनी ती परतून भाव मारता सायबा म्हज्या दुवे बाचाव कर मरणाचे तनीर आसा म्हूण न्हय भुरग्यांचो उडो कान सुण्यांक उडोवचो न्हय कठीण उतरांय खूब कठीण उतरांय भोव दुखची उतरांय पूण ती स्त्री आपणाक दुखाना दुखता म्हूण भोगना ताच्या दुयेक ती राखूंक सोदता तशें जावन परतून आनी परतून आपणाची गरज जेजू मुखार दवरता बापा सायबा म्हजे दुयेक तूं बाचाव कर म्हणून तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दुसऱ्यांच्या गरजे पावोवा जाय आनी गरजेक आमी दुसऱ्यांक पावता आसतना आमकां थोड्या थोडे अडचणी जोडटात जाल्यार दुसऱ्यांची गरज आमी पयलें दवरची थोड्या पोटी आमच्या उतरांक एक मोल आसा जाल्यार अर्थ आसा जाल्यार आमच्या सांगच्या रितीन ताचें मोल वेता एक आवय मोगान आपणाच्या लागट्या बाळशिल्या हे पेट्या हे म्हणटा
भुरग्यां पेटो म्हूण चिंतिना ती मोगान तो पेटो म्हणटा असेंस ती जेजू क्रिस्त जाल्यार मोवाळायन 10 वेळान तिचे दीस घालता आनी तशें सांगता अशें तिका दुखाना सांगलेल्या वेळार तिका दुखाना ती परतून आनी परतून भोव मारता आनी एक कारण आसा कितें म्हळ्यार हें समजा जाय जाल्यार पयल्यान दुसऱ्या वचपाक आमी वचूंक जाय दुसऱ्या वचपान सांग पावल सांगता म्हज्या भावंडा खातीर म्हजो जीव दिवंक हांव तयार आसा आनी तांणी कितें वांजेल आयकोना ताचे वरवीं अणभव ती आयकतात जर तर तो वांजेल आयकोन तें परिवर्तन जालें जाल्यार सगळो संवसार साल्वा जातो न्हय असो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय अर्थ कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जुदेवांक सरमाव दिवन बरें करनासलो पूण तांचे पैकी सभा जावन ताचे पातयेवनात हांगा असो अणभवती स्त्री तिचे थंय वता ती आयकता ती मागणी करता तिका जाय जाल्यार मेळटा तें पळोवन म्हणी जुदेवाचे जिणे परिवर्तन जावं दी म्हणून अशें मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त जावन आसा सगळ्या संवसाराचो सोडूनदार न्हयच कातोलिकांचो सोडूनदार सगळ्या संवसाराचो सोडूनदार तुज्या कुटुंबांत एक भुरगें जल्मातना ताका बाप्ती दिजय म्हूण तुका आशा आसा गे ना आनी पयस सभेचो सांदो जायजे म्हूण आशा आसा गे ना अशें तुजे शेजारी संततेक म्हणसर अणभवती जावन आसतना तांकां क्रिस्ताचें सत मेळ जाय म्हूण तुका आशा आसा गी आपूण आपणाक देव समेत सांग जेजू क्रिस्त म्हजो मात्र सोडूनदार तांचो न्ही असलो मनोभाव आमचे थंय आसा आमचें मन उदार जाय न्हय आमी दुसऱ्यांक कणवतीर करूंक वेचे पूण क्रिस्ताचें सत मोगाचें सत दाळ्याचें सत बावटाचें सत समेस्ता मेळा सारकें म्हज्या जिणेंत हांवें दाखोवंक जाय आनी क्रिस्ताची वळख तांकां दिवंक जाय हेंच सत आमचे जिणेंत जारी जावं दी म्हूण मागया आमेन उबे रावन सत म्हणटा म्हणया सत म्हणटा देवा सर्ववेदार बापा सरकारान खुशाल असणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र बेजमलो हांव मरितान संगलो पोंच बेगाक ताणें कसले ताका कसाक जोडलो तो मेलो आनी किपलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेळ्ळान तो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सर्ववेदार बापाच्या उजव्या बसला थंय तांची मेल्यांची गर्दी करून येतलो सतमाता पवित्रज्ञा कातोलीक पयसपेक भक्तांचो एकतार पतकांचें भोगसाणें कुडीचें जीवन पोण ससनाचें जिवीत आमेन भाव भयणीनो आयतारचे मीस आमी भेटयत आसतना आमच्या सर्गर्जां खातीर आमी मागया सर्गींच्या बापा पवित्र सेवेच्या मणियारांनी आपल्या आपोवण्याक सरीसली जिणी जियोवन हर एक परचेक बचावेची वाट दाखोवचें काम तांचे जिणयेचो पयलो ध्येय म्हूण समजून खाण घेवंक तुज्या स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्रांत सर परचेन आपापल्या भावार्था प्रमाणे जियेवचें शांत समाधानाचें न्यायनितीचें समजण्याचें वातावरण आसा कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजेंतल्या प्रायवतांनी पिडेस्तांनी आपल्या कश्टा वेळी केलीच निरासाय नासता तुजे तीर भावार्थ दवरून नव्या भरवशाचें किर्ण तांचेर फांकय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या एवकारिस्ताच्या मेसा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी तुजें उतर वाचून नियाळ करून कार्यगत केल्ले वरवीं सोडवण आपणाक 7 दिसां म्हणलें 7 जाणां जावन खऱ्या भावार्थान बांदलेलें न्यायनितीचें कुटाम बांदून हाडूंक तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आतां आमचे कसकी गरजय देवा मुखार दवरया आनी आमच्याच खातीर आमी मागया सरस्परा देवा आमी तुका दिन वाचता तुवें आमचे वतलेल्या सवदेण्या खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो सोडूनदार जावन तुवें धाडलोय जाल्यार आनीक साबार लोकांक ताची वळख ना
सुरेस्वर देवा आमची जिनी जावन दी हे साक्ष जेजू क्रिस्ताच्या वळखेची सगळो संवसार ती ताचे तुवें परतोवन दी आनी बचाव जावन दी या आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बलिदान सर्पदा देव पाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या निकपुरसुवेच्या देवाक सर्वस्व देव मानून घे. प्रितीच्या बापा आमचे हें बलिदान मानून घे तातूंत तुजे आनी आमचे मोदें जिवास आनी मोगाचो संबंद वाडत येता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगोंक निर्मी तें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेश्वराते उबारता सर्वेश्वर आमच्या देवा दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मां दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेसांची विसर्गींचे आपल्या महिमे संसर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ने कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वरवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Mortaso God pergatuja. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सवयतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके पितेमेचे विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उडास कर. आनी फ्रांस आमच्या भगवन बाप्पा पिटर पावल आमच्या गवळी उपा आनी सगळे ह्या के वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी ती इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजोळी मुखार मोड पडोवन फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये सांगाती बेगीन देवदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां मांठो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गांव आमकां फाव कर. क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें दे आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी सर्वार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकयल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या मागाडे आमच्या सुरंदराचे जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान रगतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पतकांतली सुटय आनी सर रकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशीवर म्हण तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पाठवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फाव ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी
अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हूण पातयेव हांव तुका बेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका वाळटा, सगळ्या मौनांत तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. आमचे जिणे तुजेच देणे, कितेंच नाही आमी तुजे विणे. अर्गा तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. प्रार्थुया. कणमोळ्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे तसे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सरकार ताचे भागीदार आमी जावंक पावो. या आमी गलतपणी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्वपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या बीन वासुया तो बरो, सोम्या बीन वासुया तो बरो, सोम्या बीन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकरो, दिन वासो सोम्या सर्वाय काळी. वाकणटोलो महिमा संसकाळी, ताणे सर्गानी प्रीतुम रसलेली. ताका जाव महिमा सदा काळी. सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकरो, मोगाळ पुत्रा सोवे हांव कुवार बरी आशिर्वाद आमकां. भगवान गुरसाचे कृपेने वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्राचे नवी. आमेन.